नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। प्रवेश फीचेर गोंया शेजारच्या जिल्ह्यांतल्या गाडयांक मेळटली सवलत। अर्थ खात्यान पास केली फायल। गाडयांक मेळटले म्हयन्याळे आनी वर्सुकी सवलतीचे पास। दाबोळे विमानतळाचे पार्किंग जमनीचे कोफुसांव। प्राधिकरण एकाच सर्वेचेर वेगवेगळे प्लान दाखोवन मागता जमीन। प्राधिकरण आणि सरकारामधल्या पत्रव्यवहाराचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। मेडिकल डेंटल ऍडमिशनाचो मार्ग मेकळो। सुप्रीम कोर्टान NEET प्रवेश परीक्षा थारायली रद्द। कोर्ट म्हणटा मेडिकल काउन्सिलाक प्रवेश परीक्षा घेवपाचो अधिकारच ना। हळडोणेचो लायटीचो प्रस्न सुटना। हळडोणे बिरेस्तारचो बंद शेळेलो। बंदाचो उलो मारतल्यांक नोटीशी। सरकारान घाले पुलीस। हळडोणकार घालतात सरकाराच्या नांवान शबय। आणि लुसोफोनिया गेम्साचे जुडो पंगडांत खेळूंक मेळचे म्हूण गोंयचे जुडोकांची खटपट। भक्त म्हणटा बरो पंगड घालतले, कितले गोंयकार खेळटले सांगप शक्य ना। खबर विस्तारान। गोंय सरकारान लायिल्ले प्रवेश फीचेर आतां गोंया शेजारच्या जिल्ह्यांतल्या गाडयांक म्हयन्याळे आनी वर्सुकी सवलतीचे पास मेळटले। शेजारच्या राज्यांतल्या गाडयांक प्रवेश फी सवलत दिवपा खातीर फायल फाटले कितलेशेच दिसा सावन अर्थ खात्यांत आडकून उरिल्ली। बिरेस्तारा ती पास जावन PWD खात्या कडेन पावली। प्रवेश फींतल्यान मेळिल्ले रकमेचो उपेग गोंयचे रस्ते चकाचक करूंक जातलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा। एंट्री टॅक्साची कन्सेशन एंट्री पास तयार करपी एक फायल तुम्ही मूव केली फायनान्स डिपार्टमेंटाक, तेजी कितें जालें मागीर? ही फायल एंट्री टॅक्स विशीं जे कन्सेशन दिवचे अशें आशिल्ले आमचे नियर बाय राज्यांतले ज्यो तालुके आसा हय तांकां ती फायल मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्या आनी आमी वर्कआउट करून मंथली आनी इयरली पासेस कशे आसतले हे फायनान्सा ह्या आठवड्यात धाडटले आनी त्या नंतरूच ते इम्प्लिमेंट जातले। एक गोष्ट अशी आसा की सगळ्याक एंट्री फी लावची अशें ठरला आणि त्या बेसिसचेर आमी हे डिसिजन घेतला की तांकां मंथली किंवा इयरली पासेस दिवचे आनी त्या प्रमाणे मुखार फायनान्सान क्लियर केल्या नंतर ते डिसिजन आमी घेतले। ओके, सगळ्यांक म्हणजे ती स्पेशल भायल्या गाडयांकूच आसतली? फर्स्ट इन्स्टंट भायल्या गाडयांकूच आसतली। हे जे रस्ते आसा ही जी फी येता ते सगळे रस्ते आमी इम्प्लिमेंट करचे ठरयल्या। आतांच नॅशनल हायवे अनमोड टू हांगा आसा ताजो रुंदीकरण दोनी सायडीचे शोल्डर सारखे करपाचे ठरयल्या आनी प्लस हॉटमिक्स रोड करपाचो ठरयला अनमोड टू फोंडा, जवळ 30-32 किलोमीटर रोड। हो रोड जवळ 14 ते 15 कोटी रुपया आमी खर्च करताले थ्रू नॅशनल हायवे। त्यानंतर जो रोड आसा चोरला घाट, त्या चोरला घाटातलो रोड जवळ 8-9 कोटीचो संबंध रोड आम्ही नोव्हेंबरात घेतले। त्या खातीर जे पैसे आमकां लागतले ते हातूंतल्यानूच वापरले गेले वतले। ओके, इंटरनल रोडा खातीरूय खर्च जातले पयशे? इंटरनल रोडूय जे आसा ते जे डांबरीकरण ना ते जातले। प्लस अंडर प्रधानमंत्री सडक योजना हाजे सकल जवळ 139 किलोमीटर रोड आम्ही अपग्रेडेशन अंडर घेवपाचे ठरयल्या सेंट्रल फंडांतल्यान। सेंट्रल फंडांतल्यान ते आमकां पास जावन येयला तो फंड? ते येतले ते आनी अपग्रेड केले आतां स्कीम ती। दाबोळे विमानतळाच्या जमनीवेल्यान विमानतळ प्राधिकरण आनी सरकारा मदीं बरेंच पेटलां। विमानतळ प्राधिकरण दाबोळेच्या एकाच सर्वे नंबराचेर आशिल्ली खाजगी जमीन वेगवेगळे प्लान दाखोवन मागत आसा, पूण सरकार ही जमीन दिवंक कसोच तयार ना। विमानतळा कडेन आसत ती जमीन माथ्यावेल्यान पुरो, प्राधिकरणान तितल्यारच भागोवचें, नाजाल्यार आपूण करून दाखयता अशें पर्रीकार म्हणटा। विमानतळ प्राधिकरण आनी सरकारा मदीं हे जमनी खातीर जाल्ले पत्रव्यवहाराचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। दाबोळेंतल्या 8-1 ह्या सर्वे नंबराच्या जमनीचेर विमानतळ प्राधिकरणाचो दोळो आसा, पूण सरकार आनीक 1 इंच जमीन प्राधिकरणाक दिवचें ना अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलां। ही खाजगी जमीन सरकारान ताब्यांत घेतिल्ली आनी प्राधिकरणाक दिल्ली,
पूण उपरांत आदल्या सरकारान ही जमीन 2011 वर्सा परत घेतली आनी जमनीच्या मालकाक परत दिली. 13 फेब्रुवारी 2013 ह्या दिसा गोंय विमानतळाचो संचालक एम सुरेशान राज्य सरकाराक चीट धाडली. विमानतळ प्राधिकरणान सरकारा कडेन तीच जमीन परत मागल्या. जमीन कित्याक जाय ती कारणां प्राधिकरणान ह्या चिटयेंत नमूद केल्या. हे चिटयेची प्रत प्रुडंटा कडेन आसा. प्राधिकरणान दिल्ली कारणां पळयात. कार आनी कोच पार्किंगा खातीर सुवात, कार्गो वेअरहाऊस आनी फ्युअल फार्म जाय. नवी टर्मिनल बिल्डींग येतली तेन्ना पार्किंग सुविधा वाडोवची पडटली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विमानतळ प्राधिकरणाक पुराय प्लान दिवपाक सांगलो. प्राधिकरण कितें कितें बांदूंक सोदता आनी ताका कितली जमीन लागतली तें प्लाना वरवीं दाखोवचें अशें पर्रीकारान मागलें. ताका प्राधिकरणान 12 एप्रिलाक जाप धाडली. ह्या प्लानाची प्रत प्रुडंटाक मेळ्ळ्या. ह्या प्लाना प्रमाण 4 एकर जमनीचेर कार, कोच, टॅक्सी पार्किंग, 3 एकर जमनीचेर ATF ऑयल फ्युअल फार्म डंप, 2 एकर जमनीचेर कार्गो कॉम्प्लेक्स, वेअरहाऊस, एअरलायन ऑफिस. पूण प्राधिकरणाचे जापेचेर पर्रीकार सातिस्वेत ना. प्राधिकरणान पुराय आनी नेमकेपणान प्लान दिवंक जाय आशिल्लो. खंय कितें येतलें हें स्पश्टपणान प्लाना वरवीं दाखोवंक जाय आशिल्लें अशें पर्रीकाराक दिसता. इतलेंच न्ही, कार्गो खातीर आपूण जमीन दिवचो ना अशें ताणें स्पश्ट केलां. विमानतळ प्राधिकरणाक जमना जाल्यार आपूण आसा त्या जमनी भितर पार्किंगाच्यो गजाली उबारून दाखयता अशें पर्रीकार म्हणटा. चेअरमॅन बरयल्या पत्रांत त्या जाग्यार कार पार्क हो शब्द सुद्दां ना. हाजेर ताका हांव 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिवं, पण इट इज मेनली फॉर कार्गो, वेअरहाऊस एंड फ्युअल फार्म. ह्या दोनूय एक्टिविटीक हांव दिवपाचो ना. इफ दे वॉन्ट कार्गो, लेट देम टेक इट फ्रॉम नेव्ही. फ्युअल फार्म टाकयो बांदपाक पेट्रोलाच्यो. दिल्ली जमीन तांकां पार्किंगा सकट सगळ्या गजालीक एडेक्वेट आहा. इफ दे कांट डू इट न्हय, लेट देम हँड इट ओवर टू मी. म्हजे कडेन जमनी दी, हांव सगळे पार्किंग बिर्किंग सगळी फेसिलिटी हांव डेव्हलप करतां. ह्या जमनी वयल्यान राज्य सरकार आनी विमानतळ प्राधिकरणा मदीं बरेंच पेटलां. सरकार ही जमीन खंयचेच परिस्थितीत दिवंक तयार ना जाल्यार दुसरे वटेन प्राधिकरण नवे नवे प्लान दाखोवन ही जमीन सरकारा कडेन मागत आसा. प्राधिकरणा कडेन आसा तीच जमीन तांकां माथ्या वयल्यान पुरो अशें पर्रीकाराक दिसता. पणजेच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसर.